प्रितीच्या बाबणीनो तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज ब्रेस्तार आनी आयचें शुवर्तमान जावन आसा लुकाचो 12वा विसवोर वोड 49 ते 53 पर्यंत. Luke chapter 12 verses 49 to 53. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. ऋतुमेर उजो पेटोवंक हांव आयलां. तोरी तो पेटोवन भगभगतालो जाल्यार तितलो म्हूण हांव खोशी जावचो नासलो. हांवें एक बातिम्स घेवचो आसा आनी तो घे पर्यंत म्हाका कशे भाशेन जिवान जीव ना जाला. हांव पृथ्वीचेर शांती हाडूंक आयलां अशें तुमकां दिसता? हांव तुमकां सांगता, ना, बोगोर भेद घालूंक हांव आयलां. ह्या फुडें एकाच कुटुंबान 5 जाणां मदें अशी फूट पडटली. तेगां दोगांचेर राड आनी दोगां तेगांचेर राड. बापूय पुताचेर राड आनी पूत बापायचेर राड. आवय दुवेचेर राड आनी दूव आवयचेर राड. सासू सुनेचेर राड आनी सून सासूचेर राड. प्रितीच्या बाबणीनो जेन्ना आमी आयज हें शुवर्तमान आयकता आमी पळयता की हें शुवर्तमान आयकून अशें दिसता की फुटेचें कारण जेजू आसा. आनी जेजू आयज ह्या एकावनान वडीन कितें म्हणटा? हांव पृथ्वीचेर शांती हाडूंक आयलां अशें तुमकां दिसता? हांव तुमकां सांगता, ना, बोगोर भेट घालूंक हांव येयलां. आनी भाव भयणीनो आमी जाणो की जेजू जावन आसा शांतीचो राजा. ही इज द प्रिन्स ऑफ पीस. आनी शांतीचो राजा जाल्यार तर आयज तो एकावन वडीन अशें कित्याक काय म्हणटा? हांव पृथ्वीचेर शांती हाडूंक येयलां अशें तुमकां दिसता? हांव तुमकां सांगता, ना, बोगोर भेट घालूंक हांव येयलां. म्हणटच ह्या उतराची सजमणी आमकां मेळोंक जाय जाल्यार भाव भयणीनो आमी पळोवया हें जेजू कित्याक म्हणटा तें. भाव भयणीनो ज्या दिसा जेजू ह्या संवसारान येयलो आनी तो खुर्सार बसोन आमचे पासत मेलो, जी शांती देवा बरोबर मनशांची आसली ती तुटलेली, पूण जेजूच्या रोगता वरवीं जेजू खुर्सार बसोन ती आतां शांती परतून आमकां मेवल्या देवा कडसून. म्हणजे देव आनी मनशां बरोबर शांती आतां जाल्या कित्याक जेजून जें फारीकपण दिवंक जायलें आमच्या पातकांचें ताणें आपल्या रोगता वरवीं दिलां. पूण भाव भयणीनो संवसारान खूब लोक हा जो आजून जेजूक आपलो सोमीत देव आनी सोडवणदार मानूंक ना. ताणें जेजूची खबर आयकोंक ना. आमी खूब लोक क्रिस्तांव म्हणटा, आमी भावार्थी, आमी क्रिस्तांव म्हणटा, आमी जेजूचे पाटलादार म्हणटा, पूण खरेपणी आमी जेजूक आमचो सोमीत देव आनी सोडवणदार मानूंक ना. कित्याक आमी ताजें उतर पाळिना, आमी ताजे उतरा प्रमाणे चलना, आमी दोळसपण करता, आमी धर्म करता, आमी खूब वस्तू करता, पूण खरेपणी आमी ताज्या उतराचेर आमी चोत्राय धरिनासतना आमी ताज्या उतराचेर बावट धरिना. आमी दुसऱ्या धर्माच्या लोकां भशेन आमी धर्म करता, मागणे करता, हें करता, तें करता, पूण खरेपणी आमी ताज्या उतराचेर आमी चोत्राय धरिना आनी आमी भावार्थान चलना. म्हणटच भाव भयणीनो एक फामिलीन अशें घडटा की कोण फामिलींतलो कोण पाय वो माय वो धूव वो पूत ती देवाचें उतर आयकतात आनी आतां देवाचें उतर आयकोन ती आतां आपले काळीज आपलो आख्खो जीव जेजूक दितात आनी आतां जेजूचे पाटलावदार जातात आनी जेजूच्या उतरा प्रमाणे चलोंक लागतात. पूण ताच्या फामिलीन दुसरो फामिलीचो लोक हा ती आजून धर्म करतात, ती आजून जें करता तें सदांकाल करता तें करपाक आयल्यान ती तेंच करतात. आनी जो कोण भावार्थ दवरता जेजूचेर तो आपूण आपले जीव देवाच्या उतराचेर दवरता, देवाच्या उतरा प्रमाणे चलता, पवित्र आत्म्याच्या आदारान आपले जिवीत सारता. आनी आतां त्याच घराब्यांत जो कोण देवाच्या उतरा प्रमाणे चलता आनी जो कोण धर्मा प्रमाणे चलता ती एका मनाची नासतात. देखून भाव भयणीनो आयज जेजू आमकां सांगता, कितें म्हणटा? बापूय पुताचेर राड, आवय धुवेचेर राड, धूव आवयचेर राड,
सासू सुनेचेर राड, सून सासूचेर राड, हें कित्याक गाय घडटा? कित्याक हांवें सांगलां ते भाशेन केन्नाय सासूमाय देवाच्या उतरान आसत, सून ना, ओ सून देवाच्या उतरान आसत पूण सासूमाय ना. आनी ते बरोबर कितें घडटा तेन्ना अशें घडटूच भाव भयणीनो, एके फामिलीन जेन्ना सगळीं एका मनाची आसना, म्हणजे तांचें चिंतप देवाच्या उतरा प्रमाणे ना, आतां कितें जाता? शांती आसना. म्हणटच ज्या लोकां कडेन त्या फामिलीन देवाचें उतर आहा, पवित्र आत्मा आसा, तांकां दुसऱ्यांक जेजूच्या राज्यान हाडूंक जाय जाल्यार कितें करूंक जाय? झगडी करूंक जाय, तांकां सांगूंक जाय की तुमी चुकलेलीं आमी सारकीं आहात म्हणून? ना भाव भयणीनो, आमी तांकां देवाचें उतर करिना आमच्या तोंडा वरवीं, आमच्या कोन्या वरवीं, आमच्या उतरा वरवीं आमी करूंक जायना. म्हणटच आमी दाखयता तांकां की जेजू जो म्हजे भितर आसा तो को म्हाका जीव दिता, को म्हाका मोग दिता, को म्हजें जिवीत बदलना. आनी जेन्ना फामिलीन जो कोण आजून जेजू वखना, धन कोत्ता वय, सगळें कोत्ता, इगोर्जेर मेळटा सगळें कोत्ता, पूण आजून जेजूक आपलो सोमी देव मानूंक ना. जी कोणें सोमी देव मानला ती तांच्या कोन्यांनी तांकां जेजू दाखयतात. आनी तेन्नाच भाव भयणीनो, ह्या मोगा वरवीं, देवाच्या शी मेळ नासलेल्या मोगा वरवीं तांकां आतां जी धर्मान आसात ती आतां जेजूच्या राजान तांकां भितर सरपाक दितात, तांकां आमंत्रण दितात, आनी आतां ती जेजूचे पाटलावदार जातात. तर आयज भाव भयणीनो, जेन्ना जेजून सांगलें की तो ह्या संवसारान शांती हाडपाक येवंक ना, तो कित्याक येयला? भेड हाडपाक येयला. आमी आतां सजमोंक जाय की ह्या संवसारान खूब लोक हा जो जेजूक वखना, जे जेजूच्या उतरा प्रमाणे चलना. कितले फावटी आमी जेजू वखना म्हणून आमी संवसाराच्या लोकां प्रमाणे चलता. आमी म्हणटा आमी क्रिस्तांव, आमी धर्म करता, आमी मिसाक वयता, आमी नातालांची परब करता, आमी पास्कांची परब करता, पूण खरेपणी आमी क्रिस्ता सारकें जियेनात. देखून भाव भयणीनो, आयज आमकां गरज देवाच्या उतरान रिगून रावपाक, पवित्र आत्म्याच्या आदारान आमी हें क्रिस्ती जिवीत जैतिवंत जिवीत जियोवपाक, आनी तें जिवीत जियोल्या उपरांत आमी दुसऱ्यांक ही बरी खबर दिवपाक, आमी तांकां जेजूच्या राज्यान आमंत्रण दिवपाक, हें कॉमेस करपाक आयजतान आमी वावरुया. तुमकां तुमच्या फामिलीक एक बरो दीस हांव येता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सुरुंडरा जेजूची कृपा, आमच्या स्वर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां तुमच्या फामिलीक हांव